सरकाराची कामां कशी सुशेगातीन आनी बेशिस्तपणान चलतात ते पळयता सार्वजनीक बांदकाम खात्यान माड्डोळ वाठारांत भुंयगत केबलाच्या कामाक लागून फोंडकूल मारिल्ले। तेच फोंडकुलान शेनवारा राती एका गायेक जीव उडावचो पडलो। ती फोंडकुलान पडली आनी थंयच तिचो जीव गेलो। मुख्या जनावरांचो जीव बेशिस्तपणान घेतलो। खंयचेंय काम करतना त्या जाग्यार फलक, आडोस तशेंच सादूरतायेची म्हायती दिवपी तक्ते लावपाक इतकी बुद्द ह्या खात्याच्या कंत्राटदारांक आसा काय फकत अपघात जाले आनी लोकांचे जनावरांचे जीव गेल्या उपरांतूच ह्या यंत्रणेक जाग येता जाल्यार ते चुकीचें थारचें ना।